सरपंच आयज तुमी हांगा जुवारीनगर आसा. जुवारीनगर जो आसा तुमचो एक मोठो स्ट्रॉंग होल्ड आनी प्रत्येक फावट तुमी हांगा इलेक्शनूय जिखतात आनी सरपंचूय जाल्ले आहा. तुमी जेन्ना हे इलेक्शन पळयता, हाऊ डू यू लूक एट द लीड फॉर द BJP इन जुवारीनगर एरिया, विच इज अ स्ट्रॉंग होल्ड एरिया? एक हिशोबान पळोवपाक गेल्यार जुवारीनगर आयज लोक सगळे चडशे लोक घरा गेल्ले, हॉलिडेज आशिल्ले, घरा गेले बरे, तरी पण लोक येवपाक लागलेले. भायरचे खूब लोक येयल्ले परत वोटिंगा लागून. हिंगा सगळे लोक आसात, चडशे लोक आसा हिंगा. पण हांव एक म्हाजी मनांतल्यान कितें दिसता की हांवें ज्या हिशोबान पळयला जुवारीनगर, म्हाका टोटल फ्रॉम MES कॉलेज टू उपासनगर पण सकल सांकवाल दवरले 21 बूथ पडटात. आनी 21 बुथांनी हांव कितें म्हणटा, जुवारीनगर उपासनगर टू MES कॉलेज एरियन सपोज म्हाका दिसता एक अरावंड एक 3 ते 4 बुथान मातशें नॅक टू नॅक आसतलो. पण हांव डायरेक्टली म्हाका इतलें कॉन्फिडन्स आसा की बाकी उरलेले खंयचेय बुथान, सकयल्ले सांकवाळचे सोडून खंयचेय बुथान सुद्दां हांव कितें म्हणटा, काँग्रेसीक लीड घेवपाक जावपा ना. आनी फायनली जेन्ना जातले फूल सगळे बुथाचे दवरले जाल्यार जुवारीनगर वील बी BJPक चड मतां पडटलें. बिकॉज दॅट इज पिपल्स रिएक्शन जे पळयलां, पिपल लोक बरोबर आमी सगळे बरोबर वता काम. जेन्ना हांवूय एंट्री केलें, आमची सगळे टीम बाकीचे सगळे एक जावन आमी काम करता की लोकांक परत आमचे जे पंतप्रधान मोदीजी आहा आनी आमचे ऑनरेबल CM ऑफ गोवा, तेंचे जे काम आहा लोकांक जे बेनिफिट्स मेळटा, आयज लोकां कडेन लोक सांगूंक जाता एका करनाका तेका करना. हांव तांकां विचारपाक पळयता, लोकांक सांगपाक पळयता, आज म्हाजे थ्रू तितून सांगपाक पळयता की लोक जे सांगता, अरे आज जे तुमकां गव्हर्मेंट फॅसिलिटी दिता, हाचे गव्हर्मेंट फॅसिलिटी हेल्थ आसूनी, मागीर बायलांक जे पेन्शनी मेळटा, बाकी जे हॉस्पिटल GMCन गेले बेनिफिट्स मेळटा, ते खंयच्या सरकारा थ्रू मेळटा. इज बीन तुमकां ते मेळटा थ्रू BJP सरकार ओन्ली ना. तुमी हांव हे लोकां कडेन कितें तुमी अशें रॉंग कितें उलयता. सो हांव अजुनूय चान्स आसा लोकां कडेन मागता की सगळे आमी जे हिशोबान लोक आतां भायर सरलेल्या आमी BJP बरोबर रावपाक. बिकॉज वॉट एवर बेनिफिट वी आर गेटींग दॅट इज फ्रॉम BJP सरकार ना, BJP गव्हर्मेंट. सो म्हाज्या हिशोबान जुवारीनगर वील बी नॉट फूल लीड. आमी टोटली लीड दिवपाचें फूल 100% हांव सांगपाक लागता. जे वर्कर्स आमी काम करता हिशोबान सांगता जुवारीनगर बी दे कांट कट ऑफ, आमकां कट ऑफ करपाक जावपाकूच ना. ओन्ली आय से ओन्ली 2 to 3 बुथ्सान मातशें नॅक टू नॅक आसतलो, इतलेंच. सरपंच, हाजे पयलीं तुमी इलेक्शनाकूय रावल्ले, असेंब्ली इलेक्शन फर्स्ट टायम जेन्ना तुमी एंट्री मारली, यू बिगेन विथ अ मार्जीन ऑफ म्हणजे 4,500 अक्रॉस तुमी वोट घेतिल्ले हांगा. यू थिंक द सेम वोट्स वील कम बॅक टू द BJP नाव? या दॅट इज शुअर, एब्सोल्युटली वयतलेच ते प्लस आनी एक्स्ट्रा वयतले. बिकॉज देर आर मेनी वर्कर्स दे इवन आतां इथं सांगता आमी मिस्टेक केले, पण आसूं न्ही म्हणलें वी ऑल आर टुगेदर. इवन हांव ऑनरेबल MLA इज देर, आमी सगळे वांगडा काम करपाचें, आमकां कांय ना. इवन हांवें इवन कॅम्पेनींग जेन्ना केला लोकांक सांगलें की आमी सगळे वांगडा काम करूया. दर इज नो डिफरन्सिएशन. इलेक्शन येता वयता, पण हांव तुमी म्हाका विचारलें पळय फर्स्ट टायम रावला 4,300 वॉट एवर पीपल हॅव वोटेड मी, दॅट इज माय पर्सनल वोट. पीपल ते माझी कॅपॅसिटी पळोवन लोकांनी द वे आय वर्क फॉर द, आय हेल्प द पीपल, वर्क फॉर द पीपल, तेका लागून लोकांनी म्हाका वोट मारलें.